पण झाला म्हणटा मनोज आमचो लिडर. मनोजाच्या नेतृत्वा खाली आम्ही रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष आसा. आमी फुडें काम जें आसा तें आमचें करीत रावतले. लिडर तुझ्या वांगडा आहा न्हू? पळय आमी काम करता, वांगडाच आसा म्हणून काम करता. आतां कशें आसा, हांव जेन्ना आसा हांव जें काम करता लोकां वांगडा आसा, लोकांनी म्हाका उलो मारलो. बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव हांगा येयलो, फुडेंय वयतलो. ज्या कडेन म्हाका उलो मारताले लोक त्या कडेन आसतलो. तुम्ही एकामेकाक फेसबुकाचेर फॉलो करताले, मात आत्तां म्हणजे चॅक करता जाल्यार तुमी दोगांकूय एकामेकाक फॉलो करना आनी फॉलो केला. सो कशें कित्याक म्हणून हांवें कोणाक अनफॉलो करूंक ना. सो हांव नगो तुमी खंयचे हेजेर अनफॉलो तुजेच पेजीचेर, तुजेच जी ऑफिशियल पेज आहा तेजेरूच मातशें चॅक करचें. हांवें कोणाक अनफॉलो दुसरे वटेन अक्षयचो पंच जुलियस आल्मेडान केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर मात विरेश कितेंच उलयलो ना. ऐकात विरेशाचे म्हणणे. जुलियस आलो पळय, जुलियस आल्मेडा आगासायेचो पंच आहा पळय, तो एक तुमच्या मध्ये दोगांच्या मध्ये हे आहा. कित्याक तेका जेन्ना पळय नोटीस पावली तेन्ना तो तुज्या बरोबर दिसलो. तेका लागून बीन डिफायन केले तुमी पोस्ट घातला की आपूण तोंड ओपन करूं काय म्हणून विरेशाक पळय हांव पळय आतां हेजेर चड कमेंट करपाक सोदना. मेन आमी स्टीक रावया गोंय राखपाक लागून. हे विशीं मनोजाचे म्हणणे ऐकून घेवपाचो यत्न केलो पूण ताणें फोन काडलो ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.